तो सौदागरान तुमकां पळयता आसतलो कारण जेन्ना तुमी ल्हान आसल्यात आनी तुमची आवय सोंपलेली तेन्ना तो तुमकां दोगांयकूय आपले बेगेन दवरून असो सुस्कारतालो. मोगाची गोरकांनी तुवें ह्या भुरग्यांक सोडून गेली. तांकां म्हजी वेणी दवरून म्हाका एकसुरो करून गेले. हांव तांकां तुजो आवयचो बूक दिवन वाडयतलो. तांचे खातीर हांव तांचो आवय जातलो. वय हांव तांकां वाडयतलो. हांव तांकां वाडयतलो म्हजी गोरकांनी. आनी खरेंच तो आपल्या उतराक धीर रावलो. जशी कोणी एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्यांनी दवरून ऊब दिता तेच परी तुमचे पांय तुमकां दिली गो बाय, तुमकां दिली. पाय म्हणून हे आपले गोरच खाली झाले. आमचे पाय आमच्या मायच्या मरना उपरांत आमकां मोगान वाडयली. निर्मा हे गो सोडून वेचो त्या दिसांतल्यान हे घराचे काळे खूप आयले. औषधूच आमचे पायचे कोणे फास सोडलो काय? तूं तर घराच आसली. कोणें मारलो आनी कित्याक हाचो कांयच तुका मेळो ना. कोणाक म्हूण धरचो? आमचे पाय कोणाकूच केन्नाच वायट करूंक नासलेले. आमचो पाय कितलो सादो कोणाक तो केन्नाच कितें म्हणून नासलो. तरी पूण आमचे पायचे कोणे फास सोडलो. ताका इनाम मेळचो आसा जाय कोणेक दुस्मानाक नसर जाली. पूण आमचो फ्रांसीस बाब सारको आसेल ताची आमकां केन्नाच चूक मेळूंक ना. आपलो शेतांतलो वावरांनी आपूण ताचे भायल्यान ताका कांयच लागून नासलें. देवानूच ताची नीट करची. तुका कितले पावटी हांवें सांगलां पायच्या मोनाचें चिंतून आनी फुगत जाय नाका म्हणून. पाय मोना उपरांत आपल्याच्या फाटल्यान व्हडली जमीन दवरलेली आसा. ताचेर खंय जाय तितलें करचें आसा. रॉय, तूं सांगता तें सारकें. पूण माय पाय म्हणून हे आख्खे गोरच आमचे खाली जाले. आनी निर्माव आसलो तो व्हडपणान गोस सोडून गेलो. भियेना काय पियोना हांव आसा न्हू तुज्या सांगाता. जितीव आसा सोपता म्हूण व्हड देव आसा. हांव जेलूर पावतलो तुज्या पायच्या कुन्याक सोदून काडून. कितें बाबा तूं वावुरतले आनी जरी तो त्या मनशांनी तुका नाटक केलो जाल्यार आमचे बाय पियोनाचें कितें जातलें? वय रॉय, ती तूं सांगता तें सारकें. तूं तांची नीट करूंक चिंती नाका. ना पियोना हांव जेलूर पावतलो. नाका बाबा नाका. भाग बरें पेटोंक खंय म्हाका ते चावोवपाक बरो दिसता. वय आनी हायकिला आयज मी तो सोयरीके गेला. सायबाग तें मातशें सेटींग कर. म्हाका आसन 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 पिंजल्लो बोमील कसो जाला न्ही. वचो येता जाल दिसता सेटींग जाता न्ही जाता. वय चोयाक तेचो फुकट पेटल ती चोय. हेलो बाबा केश आहा आनी तुगेलो बापूल बाब केश आहा. तूक सांगो ना मगे खबर घेत ती बरी आहा. मगे खबर घे बापूल बाब खबरू काय नाका. अरे तो रातीको खेळ जाला तू हुशार न्हू तर भायरा काय सांगपासून करून पुरपा रेडी. आयकिला कावड्या घेशिरा मनशा लागत म्हण आयकिला. कावड्या शिरा मनशा लाग नाही कोण सांगता लागताय लागतलेच. करून मोतो तूं मरपा बिरपा खबरो कोण नाका. हांवें तुगे गुड न्यूज आयकल मरे. सोयरी अरे बाकी मरे कितें जाण लोक सगळं सांगता अरे फिकरू कित्या तो बोका वाजोवन तुगे पोट भितर गेले मरे. म्हाका कोण सांगिल्लें बरेंशें
चेडू हिचून काड मरे आणि काजार असं जावं वय रे वय तेका लागून कित केलं जाण तूं कित केलें? हांवें मरे पेपर गेलो हांव शेता न्हू मॅट्रोमोनियल कितें म्हणटाय तें वय ते काजरा देव मरे देव आजिले वयल्या कितें कितें 25 वर्सां चेडू 70 वर्सां चेड्याको काजार जावपा सोदिता कितें मरे 25 वर्सां चेडू 70 वर्सां चेड्याको काजार जावपा सोदिता बेल पपाय कसलो पपाय कडे काजार जावं हांवें कितें जाण तूं कित केलें गोत केलो ना भाड्या रिक्षा गेलो सोम तोकले घराको गेलो घराको गेलो जाल्यार कितें उकले पाय घराचे रूप हा सोलदार येसो हात केले नाका हांवें ते चोयलो हांवें ताका सांगिल्लें उकले पाय म्हणलें ओ तुगे फुडारा जावंय सोयरी केला तूं चेडवाको काजार जावपा सोदीत म्हणलें व्हेरी गुड एक मुंडाका वेळ काम म्हणू लागलो अरे वेळ काम मुंडाका उगत केलं विकरू सोम तो भितर गेलो झाडाचेर सोफाचेर बसलो सोफाचेर बसला का ते ओकले पाय म्हाका कितें जाता कितें जालें म्हणू लागलो जरी तर तूं म्हजो चेडवाको काजार जावपा सोदिता जाल्यार म्हजो चेडवा काळजान सान भास दी म्हणू लागलो भास दी म्हणाका अरे म्हजेर सगळो आकात अरे कोण काम सुटलो अरे सगळे ताय कित्याक काय केलें तें मास्ती म्हणला तूं दिवपा न्हू दिवपान भास दिवपान मरे अरे ओकले पाय काजरा पयलीं सोर होता वाचनाक होता मोकळ दोन होता सायकल घेवपाक पयशे नाय आनी जरी तर तें पोतोण्याक सोर होता ट्राक मागीर जालें तो केसो बास तो रोदा बास मागना केसो बास तो. तो सांगता तुका मुगे चेडवा बास ती तुज गोबर आनी हांव कोणागे करपा ना तेसो भास मागीर तुजे प्रॉमिस म्हणटा कितें तेची त्याची तो म्हगेलें पूण राव रे तुगे एस्टाप कितें जालें रे मजबा आं सारको देस्पेरा कसो जावन गेलो मरे तूं बरो ना कितें बोला कसो पिड्यार जावन बाबा तूं मुगे रोगता येश म्हूण म्हाका आशकोलें हे जाण चोय चोयनूय तुवें म्हाका पारकिल्लो वय रोगता येश म्हूण तें जाल कितें वय म्हाका दुयेंस जाल रे बरें ना रे जाल तूं रे कितें सांग रे बरें ना रे जिवाक मुगे बरें ना जिवाक कितें जाला सोगलें दोतोरा तुमगे बेन्नाक दोतोर कोण गेले तो पोरो फुटायतो तेपासून मेळपाक कोण गेला गेल रे हांव बरोबर कोण गेलो बेनाका कोण न्हू बेना जनवारा दोतोर होय वय बरोबर कोणे गेलो बी गेल मरे हांव थिंग एकलो भुरगो येयलो बरो रे पेदा जालो गेल मरे असो हाती धरून धरून येता बाबा कितें जालें रे वय ना रे हेटा हेटा मातसो पड रे दोतोरा बोगले गेल म्हणून लागलो वय गेलो आनी दोतोरा सांगला म्हणून गेल भुरगे हात दुखत ना दोतोरा मरे हे हात दुखत मरे दोतोरा कितें करपाचें दोतोर फातर रे मागीर हात दुखत जाल्यार हात कापताय कान दुखत जाल्यार कान कापतलो नाक दुखत जाल्यार नाक कापतलो आनी आनी एक वचो ना तुगे गणेश मगे दुयेंस जाणा जावपाक जाय वय 4 दीस जाले म्हाका मरे बरें मुद्दम देखलो ना आनी हांव एक दोतोरा फुडें गेला आनी तेणें मुगे मोगाच्या इश्टानो तरणाट्यानो तुमी पयला आसलो रस्त्यार कितलो कचरो उडयला न्हू वय रॉय आमी पयल्यार कितल्योच पोतयो उडयल्यात कचरो आनी पोत्यो कोण उडयता काय जे हो कचरोचा पोत्यो आमच्या घरांनी फ्लॅटांनी जाल्यार खूब उडयत उडपावूंक जायना उडपायल्यार ताचो धुंवर आमकां माल पडटा तूं रेंटेनी ताणी ओल्यो सगल्यो पोतयो हाडून आहल्या रस्त्यांचेर उडोवपाच्यो देखून हांव म्हणटलो आसलो आमी कितें तरी करूंक जाय नाजाल्यार हो आमचो गांव ही गार्बेज डंपिंग स्वाद जातली अरे रॉय जातेली म्हणनाका जाली म्हूण नाजाल्यार आमच्या गोंयच्या रस्त्यांचेर पळय नाकात घालून गाडी चलोवची पडटा नाजाल्यार वकारे येतात हे फ्लॅटान पळोवपाचें न्हय एंथनी सरकारान कितें ब्लेम करताय म्हणजे एका सरकारूच जबाबदार न्हय पळय आमी म्हणटा सरकार जबाबदार पूण सरकार कोण आमीच न्हय देखून हांव म्हणटलो आसलो आमी कितें तरी करपाक जाय वय रॉय पूण कोण करतली आमी तर फकत 4च जाण आसात
दुसरें म्हणल्यार आमचे कडेन कांय वस्तू ना कितें करूंक जाय जाल्यार जी माझ्या कडेन काय वस्तू आसा आमी सगळीं एकठांय येता कितें करूया न्हू हां गुड आयडिया हांवें तें चिंतलें. आमी ल्हानशे कपडे करून हांगासर वाटयतले चल. त्यो पोत्यो काड आनी तुमच्या गाडयांनी घाल हांगा उडयशात जाल्यार तुमच्या घरा लागीं आमच्या घरा लागीं कित्याक वचत आनी तुमच्या घरा लागीं उडया गोंया येतात तर पयलीं गोंया येतात आनी आमकां शापोता सांगता आम्ही किती झाले आमचे कडे सगळे आसा आमचे कडे इलेक्शन कार्ड रेशन कार्ड आधार कार्ड सगळे आसा आम्ही कसलीय कामां करतात तुमचे कशे बेकार रावनात. अरे बाबा तू उडे रे हांगा पिशे तुमची गाडी जाता नाका नाका ह्या भायल्या लोकांक लागून आमच्या गोंयची नितळसाण उणी जाल्या ते गोंया येतात आनी बेटा थंय लुटी उडयतात सगळ्याक मोडशे करून उडयतात तुम्ही आमकां परत परत भायले म्हणू नाका आम्ही तुमचे घर नेडेकडना तुम्ही करतात तुम्ही फ्लॅटान रावतात आनी कचरो सकयल उडयतात आमचे मनीस तुमचो कचरो काडून गोंय नितळ करता उडोवपाक कोण दिता रे पाका कोण दिता रे आमची पात्र आसा ती आमकां दिता कोण रे तो पात्र तुमचो फोन करून आपय नाका नाजाल्यार आमी तुमकां वचून दिवचें हॅलो सर हांगा काय तरणाटे आमकां हाडायता ते म्हणटा तुका आपयना तर आमची गाडी सोडिना ओके ओके सर हो सगळो कचरो फ्लॅटान रावतल्यांचो हो दीस आनी दीस वाडत वेता आमच्या पंचायतीक घरा बांदून तो लायसन्स दिता हो कचरो उडोवपाक कांयच वेवस्था करना मागीर खंय वेतलो हो कचरो घरचे सेंट्रा कीप गोवा क्लीन गोवा चकचक असले तकटे दिसतात पूण ते तकट्यापणा कितलोच कचरो रस्त्याचेर कचरो उडयतना कडक खास दिवंक जाय नाजाल्यार सरकारान सगळे केंद्र बसूंक जाय भायल्या देशान आसा तशें तेन्नाच ती कितें जाय अरे कितें आला तुमी ताका कित्याक हाडयतात कितें जालां म्हूण विचारताय कितें बरयलां तें वाच तसले तकटे आमी खूब पळयल्यात ते फकत नांवाचे तुमकां फोटोवपाक नाजाल्यार तुमीच पळयात सरकार झाडां रोय म्हणटा आनी आपुणूच दोंगर कातरून झाडां कातरून व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदता आनी ती बिल्डिंगां बांदूंकूय ती लायसन्स दितात आनी मेवना जाल्यार तुमचे असल्याक सारकी मनीस दोबरात फारीक करून दितात आनी हाकाच लागून समाजीक प्रश्न वाडत वेता पूण हो सगळो कचरो करपाक आमीच जबाबदार न्हय पूण तुमीय बी जबाबदार आसात कित्याक तुमी तुमचो फ्लॅटांतलो कचरो घेतात पोतयांनी भरतात आनी रस्त्यार उडयतात पूण म्हाका एक सांग तुमी ह्या सगळ्या कचऱ्याचेर कितें करतात पयले स्वातेर आमी फ्लॅटांनी रावना आमी घरांनी रावतात आमच्या घरा फाटल्यान फोन काडून आमी आमचो कचरो लासयतात आम्ही तुमकां सापडले म्हणून तुमी आमकां हाडायले ह्या लोकांक कोण हाडयतलो आणि तुमच्या असल्याने आमच्या गोंय पिड्यार केला बसस्टँड ते आमी परत भितर करतले दोन एकल्याच्या सहकारान तुमच्या सहकारान दोन म्हज्या इश्टान होय आमी आमचे गोंय परत करतले
कितली खुशाल दिसतात पूण हांव इतले जोडून लेगीत खुशाल ना सगळेंच टेन्शन कशें दिसता टेन्शन कसलें टेन्शन सोन्या म्हाका वेळ जालो म्हणून ना रॉनी ना म्हज्यान सांगूंक जायना म्हज्यान सांगूंक जायना ना रॉनी ना पूण तुमी म्हाका तुमची ती सो दिसताय वॉट्स रॉंग रॉनी कितले दीस जाले सोनिया हांवें म्हज्या भयणीक पळयल्यार बायच्या मोन्ना उपरार तें एकलें जालां आसलेलें हांवें रागान तें घर सोडलें खरें पूण म्हाका नाका आसलें सोनिया म्हज्या बायचेर इतलें बेगीन मरण आयलें रॉनी तूं तुजेच भशेन तें घर सोडून आयलाय पूण तूं पूत तो पुतूच उरतलोय होय हांव पूत तो पुतूच उरतलो पूण ह्या पुताच्यान आयज पासून आपल्या बायचो खून करतल्याक सांबाळूंक जायना आनी जाय घडये हांव त्या वेळार घरा आसलो जाल्यार म्हजो बाय आयची वाचपाचो रॉनी तुका तो मनीस सांपडलो जाल्यार तूं कितें करतलोय हांव ताका जिवेशी म्हाज्या बरोबर रावचोच ना सारको हिंदी फिल्मांतलो डायलॉग कसो उलयलोय खरेंच ताका जिवेशी मागतलोय तूं म्हजें फकाणां कोत्ताय सोनिया सांग सोनिया तुका कोणाचो तरी दुबाव आसा तुज्या बॉसाक वा कोणाकय म्हाका सांग दुबाव न्हय रॉनी म्हाका सोत खबर आसा कितें तुका सोद खबर आसा जाल्यार आयज पासून म्हाका कित्याक सांगलें सांग म्हाका रॉनी खरेंच तुका जाणा सांग जाय होय म्हाका जाणा सांगचें म्हज्या बायचो खून कोणें केलो म्हाका सांग ती म्हाका फोन म्हणून सांग ती म्हाका फोन म्हणून सांग
मोठी जाता म्हणजे तू कितें म्हणूंक सोदताय? हांव म्हणूंक सोदता तें तूं एक अग्रिकल्चरिस्ट तसोच एक सोशल वर्कर. फाटीं तुवें शेताचे निशेध मारून शेतकारी एकवट घडून हाडलोय आनी आतां तरणाट्याक घेवन गार्बेजच्या वयर तूं बोबाक करता. असल्या कामा बगर तुज्यान कसले बिझनस करूंक जायना? पळय अब्दुल, म्हज्या बिझनसा वयर तुका उलोवंक कसलोच अधिकार ना आनी म्हाका कितें कर आनी करी नाका तें सांगून म्हाका तुज्या सांगण्याची गरज ना. बेश्टोच गरम जायना काय कळ्ळें? गरम जाल्ल्या मनशाक आठ हेडे घेता. पळय राव, हांगासर कोणूच ना, फकत तूं आनी हांव. देखून घे 50,000 दवर तुका. कितें 50,000 घे रे, तूं हांसताय आनी कित्याक? म्हाका त्या बागाचो उगडास आयलो जो बोकडी पळयतच आपणाचे जिबेचे उदक सोडटा. तो तसलो बाग हांव म्हूण सोजमताय? कितें म्हणून सोदताय रे? हांव म्हणून सोदता रे बॉल तुजे 50,000 तुकाच दवर. नाजाल्यार तुज्या मिनिस्टराक दी, ज्या वरवीं तुजें काम सादवतलें. बरें, मेवचें. गेलो म्हाका अपमान करून. पळय राव, तूं कितें चिंत्तालें हांव केन्नाच गळो दिवचो ना. आयज म्हगेलो हेवी मेळ्ळी. बरी दिसता ना, बरोबर सेलिब्रेट करतो काय म्हणून काय पयशे नाय. देखून हांवें तितक्यात जाणटो ह्यागेली बकडी घालतली. 2 पान हाडून दवरलो. कोणा दिवपा ना. तूं हांगा काबार करतो. त्या भितरू आनी 5 दिवस जाता. काडटा चूर. ताचे गर्लफ्रेंड सांपड हूंय. चिडून ते घेवन येता मागीर फ्रीज उगडटा केळीं आपण आनी काबार करता. आयज ताका हांव सोडपा ना. जेनी कोण उलयत गो टिचरी कोण उलयता आमच्या सायडीन कोता आयज ते म्हाका खबर करची न्हू. आयज तुगे बर्थडे मुगो चोय तूं गिफ्ट काडला चोय गिफ्ट काडला चोय चोय रिकॉर्ड कर जायना उलोवंक जायना. तुझ पाय चोरतो. मी चोर रे तुझ्या. नाडू, तू ते पेन चोर कितें म्हणटा रे? हीच सांगता जिलेबी ते म्हाका पेट चोर म्हणटा कित्याक जाणा. ते म्हणटाय हांव मनशां पुत्ता खंय आनी मागीर सगळो लोक घार गेलो म्हणटा तूं हांव पोरतून उठोय खंय आनी मागीर तेंगे कापडा चोर खंय वय हो कोट ते गेलो म्हणटा. म्हाका तुजे डावट जाता. वय हे ते कोणाच्या फोनांतले बी नुस्तें हाडून हाडलें. एक लाख गो कितें जालें पेट म्हणल्यार म्हाका गो मोठी शॉपार धाडटा घालल्या मनशांक शॉपिंग करपाक आनी ते म्हणजे एक स्वताचें शॉप आसा आनी तेंगेर गेलो तूं गिफ्ट हाडलो. कितें जालें तुका हांवें ते बेनी तेन्ना हिटरा चोयल गो दोळे टॉप आनी ब्लॅक शर्ट घालून म्हाका बरें लागत हय. तेक लागून तेका सांगिल्लें एक दोळे टॉप दी म्हूण पूण त्या पाड पडलेल्यान स्वताचे भाशेन एक लावूय घालून दिलें मुगो म्हाका. ते कांय नाका ते म्हाका खबर नाका हां टेंशन घेनाका. आमी आमगे स्वताचें काम करया वय वय म्हाजें आतां म्हाजें चालू करया. चोय तुका जालें चोय पयलीं ना. वय
गीत पत्तोला म्हाका तुगे घरात वाडना देखून म्हाका सुकोवपाक मत पडटा पडी का पण कोण ना हाय हाल रे उठना बुडो मला ना रे आम्ही ऍक्च्युली आणि तुगे जिल्ह्याची सकाळी गोवा भांगाराचे म्हणटात हे सग कितलो लोक रोगाळ रगडो तुका आपलो सांगात दिता आपली जात आयली दिता कितें बरें करूं येता कितें वायट पूण ताका फकत दूड दिल्यार पुरो मागीर तुका तें सगळेंच दिता म्हाका हें गोंयांत दिल्यार फकत 5 वर्सां जालीं आनी म्हाजे बिझनस इतले नेटान चलता की म्हज्या खंयच्याय गोंयकाराक विकतो घेवंक येता आनी हो सोंसार भशेन वचो करूं येता कोण थिंगा यो भितर कोण इंस्पेक्टर गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून कुठं इतलो कित्याक गाबोलाय इंस्पेक्टर हांव घाबरोंक ना हांव सदां असोच पूण तूं हांगासो हांव कित्याक आयला केन्ना आयला हें तुका कळलें ना पूण हांव कितें विचारता त्या भशेन म्हाका सारको सांगता विचार इंस्पेक्टर ते सगळे कशें जावप आसा ह्या अब्दुल शेखा लागीं तूं सोनिया मॅडम साहब वळखता कोण सोनिया ना इंस्पेक्टर आतां वळखूच ना मिस्टर अब्दुल शेख स्वताचो मनाक खंय आपल्या दोड्यार कान दापले जाल्यार ताका खरोच पडना म्हणून कितें म्हणून सोदता इंस्पेक्टर हांव कितें म्हणून सोदता तें तुजी सेक्रेटरी मिस सोनिया मॅडम साहब आतां आमच्या बिझनेसांत पडलेली आसा कितें सोनिया बिझनेस आसा पूण तूं इंस्पेक्टर हें म्हाका कित्याक सांगताय आतां वळखूच ना न्हय मिस्टर अब्दुल शेख उदकांत तेल घातलें जाल्यार ते उदकांत मिसळ जायना वरूंक येता तेच परी पातो कितले लिपोवन सोदले जाल्यार ते केन्नाच लिपना केन्ना तरी ते नितीच्या नदरेक येता पूण इंस्पेक्टर मिस्टर अब्दुल शेख म्हाका तुजें कांयच आयकोंक नाका कारण सोन्याच्या सांगणा प्रमाणे आनी आमचे चवकशे प्रमाणे तुवें कलांगूट ऑगस्टाचे 12 पेट एका 60 वर्साच्या दांड्याचो खून केलो ना इंस्पेक्टर ना हांवें तो खून करूंक ना ऑक्टोबराचे 24 वेळ तूं आनी सोनिया कॅसिनोन जेवणाक बसलेली तेन्ना शिर्स नांवाच्या एका फॉरनराक तुवें फोन केलो आनी तुमी ताका भेटोवंक गेली त्याच वेळार तुवें ताचेर फार सोडलो आनी तो तूच सोंपलो इंस्पेक्टर तूं कितें म्हणून सोदता तें हांव सोदपाक ना राव इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर घे हातूंत 2 लाख रुपया आसा फकत तुका मिस्टर अब्दुल समजना काय तुम्ही तिच्या दारबार बदल म्हणून त्या दुर्वानी खबरदार ताच्या हाताक पेटी घाल आनी ताका चिपीन बसय
म्हजो रोय फोटीक कोणाक लागून बोनकोडेन आसा सर. पळय पियोना रोयान खून केला म्हूण ताका बोन करून फावो जाल्या. ना म्हजो रोय अशें केन्नाच करचो ना. पियोना तूं हांगा कितें जालां पियोना? रॉनी म्हजी बाबा तुका एकूच फावटी म्हजो उगडास येवंक ना. पायच्या मरणाक पासून तूं येवंक जाय. पियोना हांव जेन्ना घर सोडून गेलो बायल म्हाका वेचीत भुताची खबर सांगली. ताची ती उतरां आयज पासून म्हज्या कानार चालवता. त्या उतरांनी म्हाका इतलो घुसपायलो की म्हज्यान आनीक परत घरा येवंक जालें ना. जेन्ना बायच्या मरणाची खबर आयकली तेन्ना हांवें सोबूत घेतलो. बायचो खून करतेल्याक सांपडायल्या बगर हांव घरान भितर सरचो ना म्हणून. आनी हाकाच लागून पियोना घरा परत येवन अशी खबर लेगून घेवन म्हजे पांय उखलो ना जालें. कोण्या वॉर्ड करूं नाका सायब येता. मिस्टर अब्दुल शेख आमच्या हातान आसलेले तिनी केसीचो जबाबदारीचान आसा. होय आमचे चौकशे प्रमाणे मिस्टर फ्रांसीस फेर्नांडीसाचो गुन्हे आतां आमकां सांपडलेलो आसा. म्हज्या पांयाचो पुलीस सांपडलो जाल्यार म्हजो बाय निरपराधी सर. म्हजो बाय निरपराधी जावन आसा. होय पियोना मिस्टर रॉय जावन आसा निरपराधी. सो दुडवाच्या फोर्सान आयज बोट कोण बघता. हवादा भितर वच आनी सोन्या मॅडम साहेब हांगा गेले. स्वतान चलतल्याक स्वताचो रस्तो उक्तो जाता. गांवांत चलतल्याक जिविताचो रस्तो बंद जाता. हांव फटवलो सोनिया हांव फटवलो. कित्याक म्हणून अशें केलें? म्हज्या मोगाचो असलो अपमान केले. कित्याक म्हणून? हांव गरीब म्हणून? म्हाका दुडवांची खूब गरज आसली रॉनी. आनी म्हज्या सराक तुमच्या प्रॉपर्टीची आस जाली रॉनी. कितें? त्या दोंदऱ्याक कशी करून तुवें म्हजें इनोसेंट बायचो खून केलो सोनिया. कायद्यानी तिका मिस सोनियाक खून करचो कारण ताणें 17 जुनाक मिस्टर फ्रांसीस फेर्नांडीसाचेर गुली मारून खून केलो. हाची आमकां कांयच खबर ना. हें हांवें सगळें गुपीत दवरलेलें कारण म्हाका सारकी चवकशी करूंक जाय आसली म्हणून. ओ इन्स्पेक्टर घाल म्हज्या हाताक ती बेडी घाल. कारण ह्याच हातांनी हांवें रॉनीच्या बायचो फ्रेंड्साचो खून केलो. फकत त्या दुडवांची आशेक लागून. म्हजो पांय हॉस्पिटलांत कश्टवतालो. दोतोरान सांगलें 2 लाख रुपया जाय पडटले म्हूण. म्हाका सरान दिता म्हूण सांगलें. सांगून की हांवें ताचें एक काम करचें पडटलें म्हूण. हांवें तें काम केलें सर. हवालदार भितर वच आनी मिस्टर अब्दुलाक हांगा हाड. हो जावन आसा अब्दुल शेख. हाणें ऑगस्टाचे 12 कलांगूट एका 60 वर्साच्या जांड्याचेर गुली मारून खून केलो. तेच भाशेन ऑक्टोबराचे 24 सोन्याच्या वांगडा सांजच्या वेळार जेम्स नांवाच्या एका फरारागेर गेली. ताचेर गुली मारून ताचो जीवच काडलो. आनी आतां मिस्टर फ्रांसीस फेर्नांडीसाचो गुन्हे तूंच न्हय जाल्यार तो खून कोणी केला? तो खून हांवें न्हय पूण सोन्यान केला. हाची म्हाका खबर आसली. हवालदार येस सर. भितर वच आनी 16 नंबरच्या कुडींतलो रॉय कायदेदार हांगा गेले. म्हणटात न्हय माप व्हडल्यार मागता. हेच भाशेन मनशाच्या जिवितांत जाता. मनीस पातळ करता आनी ते केन्ना तरी नितीच्या नदरेक येता. मिस्टर अब्दुल मिस्टर रॉय आसा निरपराधी. सो तुज्या पयशाच्या फोर्सान आयज कोण कोण भोगता. मिस्टर अब्दुल हांगा दुडवांचे वचन उणें जालें काय कितें? उगडास तर सोत दुडवांनी दाखोवंक जायना. मिस्टर रॉय
हो जावन आसा जबाबदार तुझे आरोप घालपाक. वय राय हांवें सकून करून तुका बोणकोट फावो केली कारण मंत्र्यान म्हाका गोंयचे व्हडले प्रॉपर्टीची आस दाखयली आनी हांव तुका सामकोच भुल्लो आनी हेच हाचेर हांवें ताच्या बापायचो खून केलो आनी हांवें दुगाच्या पावसान खूब लोकांक मारून खून करून त्या इनोसेंट भुरग्यांक बोणकोट फावो केली. हवालदार येस सर. थंगा भितर वळ आनी सोडा मातशें कुडीन बंद कर. येस सर. रॉय तुजें नांव हांव सांगता. वेता इन्स्पेक्टर तुमच्या न्ही वेता पूर्वेचे आदी हांव एकूच सांगूंक सोदतां आयज आमची गोंयची शेतां भाटां कुडागरां सगळीं काबार केली कारण आमी आमचें गोंय असल्या भायल्या मनशांच्या हातांत घातला देखून असले कितलेच कोण आमच्या सुपुल्या गोंयांत जातात जांची नीत दुर्बानी दापलेली आसा देखून आयज आमी आमकांच एक विचार करुया असल्या आमच्या गोंयच्या राज्याचो बेसांव सांगात कोण जबाबदार. Algo